फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टी व्ही अपडेट्साचेर क्वॉर्टर फायनल मॅची आनी फुडें जावपाचे मॅची हेजो नियाळ दिता. लॉस एंजलीस हांगासर जाल्ली क्वॉर्टर फायनल मॅच स्पेन आनी बेल्जियम हांचे मजगती जाली. ह्या मॅचींत सुपर सब मिकेल मेरिनो हाणें केल्लो गोल स्पेना खातीर लाख मोलाचो थारलो आनी त्या जोरार तेमी सेमीफायनल पावंडो हुंपलो. स्पेनान बेल्जियमाक 2-1 गोल फरकान हारयलो. जो सुपर सब थारलो मेरिनो हो मॅचीच्या 86व्या मिनटाक ग्रावंडार देंविलो. 2 मिनटांनी 88व्या मिनटाक त्याने गोल केलो आनी आपल्या टिमीक 2-1 अशें बडत मेळून दिली. ताका लागून स्पेनाक 2010 वर्सा वर्ल्ड कप जिखले उपरांत पयले फावट वर्ल्ड कपाची सेमीफायनल पावंड्यार वचप शक्य जालें. ही मॅच बरीच उमळशीक जाली. बेल्जियमाचो सबस्टिट्यूट गोलकीपर सॅन लेमन्स हेका 71व्या मिनटाक ग्रावंडार येवचो पडलो. ताणें ह्या मॅचींत आपल्या टिमीक गोल आडोवपाचो प्रयत्न केलो, पूण मेरिनो हाणें जो रिबाउंड जाल्लो बॉल आसलो तेजेर गोल करून आपल्या टिमीक म्हत्वाची अशी आघाडी मेळोवन दिली. पोर्तुगाला आडय मॅच जाल्ली तेन्ना मेरिनो जी प्री क्वॉर्टर फायनल मॅच आसली तितूंत 86व्या मिनटाक ग्रावंडार येवन इंजुरी टायमाक गोल करून आपल्या टिमीक फुडलो पावंडो मेळोवन दिलो. ताका लागून क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाचें वर्ल्ड कप जिखपाचें स्वप्न भंग जाल्लें. लुईस दे ला फॉन्ते हे स्पेनाचे कोच त्यांच्या मार्गदर्शना खाली फुडली मॅच स्पेनाची जे 2 वेळा वर्ल्ड कप जिखलात 4 वर्सां फाटीं जे रनर्स अप आसले त्या फ्रांस पंगडा आड डेलस हांगासर जातली. 2 युरोपियन पंगडां मदीं जावपी मॅच खूपच उमळशीक पडोवपी जातली अशें दिसता. स्पेनान ह्या सर्तींत एकय मॅच हारूंक ना. पयल्या मॅचीक काबो वेर्दे ह्या टिमी वांगडा गोलशून्य बरोबरी जाल्या उपरांत त्यांनी सेगीत 6 मॅची जिखपाचो प्रयत्न केलो. 30व्या मिनटाक स्पेनान आघाडी घेतली. तेजे उपरांत बेल्जियमान आपल्या खातीर बरोबरीचो गोल केलो. ह्या मॅचीक स्पेनाचो रेग्युलर प्लेयर पेद्री हाका संदी मेळना. त्याच्या जाग्यार फाबियन रुईज हो खेळ्ळो आनी फाबियन रुईज हाणें आपली निवड सार्थ थारयतना स्पेनाक आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत विश्रांतीक 4 मिनटां बाकी आसली तेन्ना बेल्जियमाचो खेळगडो चार्ल्स द कॅटेलर हाणें गोल केलो. ह्या गोलाक लागून बेल्जियमाक 1-1 अशी बरोबरी दवरप शक्य जाली. म्हत्वाचें म्हणल्यार चार्ल्स द कॅटेलर हाणें फाटल्या मॅचीक अमेरिके आड जी मॅच बेल्जियमान 4-1 फरकान जिखली त्या मॅचीकय 2 गोल केल्ले. मॅचीच्या इंजुरी टायमाक बेल्जियमाक बरोबरी करपाची बरी संद आसली. त्यांचो एलेक्सीस सालेमाकर्स हाका गोल करपाची संद आसली, पूण स्पेनाची डिफेन्स दक्ष राविल्ल्यान ताका शक्यता जावंक ना आनी ही मॅच 2-1 अशा फरकान स्पेनान जिखली. ह्या मॅचीक बेल्जियमाक एक मोठो धक्को बसलो. तेंचो अणभवी गोलकीपर थिबो कोर्तोवा हाका दुखापत जाली. ताका लागून 71व्या मिनटाक ताका मैदान सोडचें पडलें आनी ताची जागा तेंचो सबस्टिट्यूट गोलकीपर सॅन लेमन्स हाणें घेतली. थिबो कोर्तोवा हो तेंचो बेल्जियमाचो खूबच अनुभवी खेळगडो, पूण आपलें स्वप्न पूर्ण जावंक ना म्हणून ताका मैदान सोडटना खूब रडूंक आयलें. 34 वर्सां हो पिरायेचो बेल्जियमाचो हुकमी गोलकीपर मानलो वता. तेंचो सबस्टिट्यूट गोलकीपर ग्रावंडार देंवतरीत सॅन लेमन्स हाका चुकून मेरिनो हाणें गोल केलो आनी अशा रितीन कोर्तोवा हाणें ग्रावंड सोडपाचो निर्णय बेल्जियमाक खूपच म्हारग पडलो. ह्या मॅचीक आनीक एक गोलकीपर स्पेनाचो गोलकीपर उनाई सिमोन हाचो एक विक्रम जालो. 649 मिनटां त्याने ह्या सर्तीक एकय गोल घेवंक नासलो, पूण 650व्या मिनटाक वर्ल्ड कपांक ताका पयलो गोल घेवचो पडलो. जरी आसलें तरी हो त्याचो एक विक्रम जाला की 649 मिनटां वर्ल्ड कपाक गोल न घेता गोलकिपींग करपी उनाई हो पयलो गोलकीपर थारला. ताणें वर्ल्ड कपाक 2022 वर्सा पयली एक मॅच आनी ह्या वर्साक सेगीत 5 मॅची अश्यो 6 मॅची एकय गोल स्विकारूंक ना. त्याने ह्या बरोबर 1990 वर्साक इटलीचो गोलकीपर वॉल्टर झेंगा हाणें केल्लो विक्रम मोडलो. वॉल्टर झेंगा हाणें 517 मिनटां एकय गोल करनासतना गोलकिपींग केल्लें.
ह्या मॅचीचे आनी एक वैशिश्ट जे स्पेन आनी बेल्जियम हांचे मदीं जाल्ली मॅचीचें वैशिश्ट म्हणल्यार मॅरिनोन सेगीत दुसऱ्या मॅचीक सबस्टिट्यूट म्हणून दिवन रोखडोच गोल करपाचो विक्रम केलो. तो इंग्लीश प्रिमियर लिगांचो वस्ताद आसा ते आर्सेनल क्लबाक खेळटा. मॅरिनो हो 30 वर्सां पिरायेचो खेळगडो. त्याने गोल जाल्या उपरांत एक वेगळ्या पद्दतीन आपलो आनंद व्यक्त केलो. त्याने गोल केलो आनी उपरांत तो धांवत कॉर्नर फ्लॅगा कडेन गेलो. कॉर्नर फ्लॅगा एक रावंड मारलो आनी मागीर तेणे आपले सगळे चाहते आसले तांकां अभिवादन केलें. हाचे विशयी एक बरी गजाल आसा. त्याचो बापूय एंजल मॅरिनो हो सुद्दां प्रोफेशनल गोल प्लेयर आनी तो आपल्या टायमार जेन्ना खेळटालो तेन्ना गोल केले उपरांत अशेच पर्यंत आनंद व्यक्त करतालो. आतां ताचो चलो मिकेल मॅरिनो होय आतां आपल्या बापाय सारकोच आनंद व्यक्त करून तांकां मानवंदना दिता. मॅच सोंपल्या उपरांत स्पेनाचे मुख्य प्रशिक्षक लुईस देला फुएंते हाणें सांगलें की आमी ह्या मॅचीक खूब बरो खेळ केलो. आमचे स्वभाव वैशिश्ट आनी जिद्द जी टिमीची आसा तेजो आमी पुरावो दिलो. एक बरोबरी उपरांत मॅच एक्स्ट्रा टायमाक वचपाचे वाटेर आसतना आमी एक गोल करून ही मॅच आमच्या बाजून केली, आमी जिखले. खेळाडूची समर्पण वृत्ती आनी सातत्यान आमी प्रगती करतात हाका लागून आमकां वर्ल्ड कपाचे सेमीफायनल पावंड्या पर्यंत वचप शक्य जाल्लें आसा. फुडली मॅच आमची फ्रांसा आड जातली. फ्रांसाक आमी हरोवंक शकतात असो आमकां विश्वास तयार करतले. त्या खातीर आमी खर मेहनत घेतले. हाचे पयलीं आमी फ्रांसाक हरयला ताका लागून आमकां एक विश्वास आसा की आमी फायनल पावंड्यार वचपाचो प्रयत्न करतले अशें लुईस दिला फुएंते हाणें मॅची उपरांत सांगलें. स्पेन आनी बेल्जियम हांचे मदीं जाल्ल्या मॅचीक कांय घडणुकोय घडल्यो. एक म्हत्वाची घडणूक म्हणल्यार 2010 वर्सा स्पेनान पयले फावट वर्ल्ड कप जिखलो. तेज्या उपरांत तांकां व्हडलें यश मेळूंक नासलें. आतां 16 वर्सां उपरांत त्यांनी सेमीफायनल पावंडो हुडपाचो विक्रम केलो. इंटरनॅशनल फुटबॉलांत स्पेन आतां सलग 36 मॅची अपराजीत आसात. तितूंत त्यांनी 27 मॅची जिखलात जाल्यार 9 मॅची बरोबरीत दवरल्यात. मिकेल हो लागोफाट 2 मॅचींनी गोल करपी हो पयलो सबस्टिट्यूट जाला. जाल्यार बेल्जियमाक आजून स्पेना आड 12 मॅची जिखप शक्य जावंक ना. काही मॅची तेंचे ड्रॉ उरलात जाल्यार सगळ्यो 6 मॅचींक तांकां हार घेवची पडल्या. ह्या वर्ल्ड कपांक स्पेन पंगड 6 मॅची अपराजीत आसात. पयली मॅच बरोबर जाल्या उपरांत सेगीत 5 मॅची त्यांनी जिखलात आनी होय एक तेंचो एक पराक्रम जावन आसा. वर्ल्ड कप फुटबॉल सर्त आतां निमणे पावंड्याचेर पावला. आतां 2 क्वॉर्टर फायनल मॅची बाकी उरल्यात. त्यो 2 क्वॉर्टर फायनल मॅची जाल्यो की सेमीफायनलीक कोण खेळटले हें निश्चित जातलें. एक सेमीफायनल फ्रांस आनी स्पेन हांचे मजगती जातली. 2 ज्यो क्वॉर्टर फायनल मॅची आसात तितूंत नॉर्वे आनी इंग्लंड हांचे मजगती मॅच जातली आनी फाटल्या टायमचो जैतवंत पंगड अर्जेंटिना आनी स्वित्झर्लंड हांचे मदीं दुसरी मॅच जातली. नॉर्वे आनी इंग्लंड हांचे मजगती जावपी मॅच आसा तेजी सगळे लोकांचेर नजर आसा. नॉर्वेचो अर्लिंग हालंड आनी इंग्लंडाचो कॅप्टन हॅरी केन हांचे मजगती जे द्वंद्व जातले ते कशें आसतलें तें फुटबॉल मॅगांक पळोवपाचें आसा. हालंड हाणें ह्या सर्तींक 7 गोल केलात आनी तो गोल्डन बुटाच्या शर्यतींत आसा. जाल्यार इंग्लंडच्या केन हाणें 6 गोल केलात आनी 1 असिस्ट घेतला. ताकाय ह्या वर्ल्ड कपांक गोल्डन बूट जिखपाची संद आसा. इंग्लंडाचो आनीक म्हत्वाचो खेळगडो जूड बेलिंगहॅम होय बरो फॉर्माक आसा. फाटल्या मॅचीक तेणी बरो गेम केल्ली आनी आपल्या टिमीच्या जैतांक गोल केल्लो. ताणें आतां 4 गोल केलात. हाका लागून हॅरी केन आनी जूड बेलिंगहॅम हांकां नॉर्वेची पंगड कसो उत्तर दिता हेजे कडेन सगळ्यांचें लक्ष आसा. नॉर्वेन नॉकआउट फेरयेंत आयव्हरी कोस्टाक हरयलो. तेजे उपरांत 5 वेळा जो वर्ल्ड कप जिखला त्या ब्राझील पंगडाकय हरयलो. ह्यो दोनूय मॅची त्यांनी 2-8-1 अशा गोल फरकान जिखल्यो. जाल्यार इंग्लंड हाणें नॉकआउट फेरयेंत कॉंगो DR पंगडाचेर 2-1 अशें जैत जोडलें. उपरांत तांकां मॅक्सिकोचो खर प्रतिकार सहन करचो पडलो आनी ही मॅच 3-8-2 अशा गोल फरकान जिखून तेमी फुडलो पावंडो गाठलो. ह्या शिवाय अर्जेंटिना आनी स्वित्झर्लंड हांचे मजगती जी मॅच आसा तेंचेय सगळ्या फुटबॉल मॅगांचें लक्ष आसतलें. 39 वर्सां पिरायेचो अर्जेंटिनाचो सुपरस्टार खेळगडो लिओनल मेस्सी हाणें 8 गोल केलात आनी 1 असिस्ट आसा. तो आनी किलियन एम्बाप्पे जेणे 8 गोल केलात आनी 3 असिस्ट केलात. हितूंत ह्या दोगां भितर सद्या गोल्डन बूट जिखपा खातीर बरी खर चुरस आसा. वर्ल्ड कप सर्तींक आतां मेरेन 6 वर्ल्ड कप खेळटना मेस्सीन
21 गोल केल्यात. तो वर्ल्ड कपांक सगळ्यां परस चड गोल करपी खेळगडो आसा. जाल्यार ताका फाटीं उडोवपाचो प्रयत्न फ्रांसाचो किलियन एम्बापे करता आनी ताणें आपले तिसरेच वर्ल्ड कप खेळटना 20 गोल केल्यात. स्वित्झर्लंडा आड अर्जेंटिनाच्या मेस्सीन जर गोल केले जाल्यार ताका आपली जी आघाडी आसा सगळे परस गोल करपाची तितून फुडें वचपाचें शक्य जातली आनी गोल्डन ह्या वेळच्या वर्ल्ड कपाच्या गोल्डन बूट शर्यतीकय तो किलियन एम्बापेक फाटीं उडोवन पयल्या सुवातेर येवंक शकता. आनी एक मेस्सीच्या बाबतींत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार मेस्सीन ह्या वर्ल्ड कपाच्या इतिहासांत सेगीत 9 मॅची गोल करपाचो एक विक्रम केला. होय एक तेज्या झगमगत्या कारकिर्दीतलो मानाचो घटना जावन आसा. अर्जेंटिनाचे जर आमी टीम म्हणून जर कामगिरी पळयली जाल्यार तांकां दोनी ज्यो नॉकआउट मॅची जाल्ली रावंड ऑफ 32 आनी प्री क्वॉर्टर फायनली संघर्श करून जैत मेळचें पडलें. वर्ल्ड कपांक पयलेच फावट खेळपी काबो वेर्दे ह्या टिमी वांगडा तांकां रावंड ऑफ 32 फेरयेंक एक्स्ट्रा टायमाक 3-8-2 अशें जैत मेळ्ळें. जाल्यार इजिप्ताय वांगडा ते 2-8-0 अशें फाटल्यान पडिल्ले. पूण निमण्या 13 मिनटांनी तांणी 2 गोल आनी तेजे उपरांत इंजुरीड 1 गोल करून ही मॅच जिखून 3-8-2 अशें जैत मेळयत फुडलो पावंडो हुंपलो. स्वित्झर्लंड पंगडान रावंड ऑफ 32 फेरयेंक अल्जेरिया पंगडाक 2-8-0 अशें सहज हरयलें. पूण कोलंबिया आड तांकां प्री क्वॉर्टर फायनलीक खर प्रतिकार जालो. ही मॅच कोलंबिया जिखतली काय स्वित्झर्लंड जिखतली हें कळनासलें. निर्धारीत 90 मिनटां आनी एक्स्ट्रा टायम मेळून 120 मिनटां दोनूय टिमींक गोल करप शक्य जावंक ना. उपरांत पेनल्टी शूटआउटाक स्वित्झर्लंडान 4-8-3 अशें जैत मेळयलें. ह्या मॅचीक स्वित्झर्लंड गोलकीपर ग्रेगर कोबेल हो आपल्या पंगडा खातीर विजयाचो शिल्पकार थारलो. सगळ्यो टिमी बरी तयारीन आसात. अर्जेंटिनाक जर स्वित्झर्लंडान धपको दिलो तो ह्या फुटबॉल वर्ल्ड कपांतलो एक सनसनाटी निकाल जातलो. पूण अर्जेंटिना सहजासहजी हार मारपी टीम न्ही हें इजिप्ता वांगडा तेंच्या कामगिरीन दिसून आयलां. फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्ही अपडेट्सांक आयज इतलेंच. परत मेळया. देव बरें करूं.